किती मिटींग आसली कित्या खातीर कॉल केल्ले तुमकां? नो दीस इलेक्शनाचे जे रिजल्ट्स येयले त्या संदर्भात मिटींग आसली आनी देवर आस्किंग प्रोबेबल नेम्स फॉर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट हू शुड बी अपॉइंटेड फर्स्ट and who should be appointed as working presidents. मग वर्किंग प्रेसिडेंट काय परमनंट प्रेसिडेंटाचे डिस्कशन? परमनंट आणि वर्किंग होईल दोन्ही. ओके. आणि कितें डिस्कशन केलां की पार्टी फॉल डावन कित्या खातीर जालें तेजेर बी तेजेर तशें डिस्कशन जावंक ना ते मागीर फुडें जातलें. फर्स्ट हँड रिपोर्ट शी वॉज टू गीव द काँग्रेस प्रेसिडेंट इन दिल्ली. ओपोजिशन लिडरा खातीर नांव कोणाचें येता? अजूनही काय जावंक ना तें डिस्कशन. तुम्ही कोणाक सजेस्ट केलें? दॅट विल बी डिसायडेड बाय देम बाय द पार्टी ओनली. तुम्ही कोणाक सजेस्ट केलें? आमी कोणाचें सजेस्ट करूंक ना, आमकां विचारूंकूच ना तें. ओके. पार्टी प्रेसिडेंटा खातीर कोणाचें नांव येता? नो आमी सांगलां तांकां यू डू द बेस्ट जजमेंट. लेट द पर्सन हू इज रेडी टू वर्क फॉर द पार्टी, इज रेडी टू गिव टायम फॉर द पार्टी, who has got a lot of energy in him and to bring issues of Goa and Goans. गोंयकाराचे इश्यूज जो घेवन जो तर रोडार येतलो, जो कोण लोकां कडेन मांडटलो आनी वचून ते इश्यू सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलो. नो प्रेस कॉन्फरन्स केन्नाय घेतल्यार जाता, बट मोर ओवर इश्यूज शूड बी highlighted going in the offices, going in the places where the issues are actually happening. Like if there is a issue happening in Valkoi or in Kalangur, that issue has to be taken up. असो कोण कॅपेबल आहा अशें दिसता तुका? खूब जाण पार्टीन. सो द बेस्ट पर्सन विल बी गिवन दॅट. ओके.